Argan tuka sumian Jezu, hoglap tuka sumian Jezu. Jezu Krista te mogoच्या भाऊ आज साध्या काळाचो 29वो आयतार 29th संडे इन ऑर्डिनरी टाइम. आज ऑक्टोबरची तारीख 22. आज म्हाका म्हज्या जिविताची 50 वर्सां जातात. 1973 ऑक्टोबर 22 को देवान म्हाका ह्या संवसाराक धाडलो आनी आयच्या दिसा हांव व्हरतो संतोष पावता. देवान म्हाका ही 50 वर्सां म्हज्या जिवितान दिल्यांत आनी हे मिसांव एक याजाक जावन सुवार्थेचे मिसांव ताणें म्हाका एक देणें कशें दिलां. आज 12 वर्सां 25 वर्सां हांव ही सुवार्ता परगट करूंक ताणें बोळ दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. आनी आज हांव तुमचे लागीं विचारतां, म्हज्या खातीर विशेष मापाना ह्या म्हज्या भांगराळ्या म्हणजे 50व्या जल्मा दिसा तुमी म्हज्या खातीर मागात आनी हांव तुमच्या खातीर मागतलो. तर ही सुवार्ता न्ही आयच्या खातीर आमी एक घडी भर मागया. सर्वीस पर बापा अगणिका कुळदारा तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता न्ही आयच्या वखदां ती आमी समजा सारके सर्गींच्या तुज्या पवित्रत्म्याक आमकां पाठाय आनी तो पवित्रत्मो ही सुवार्ता आमकां समजा सारके आमची काळजां मनां उगाडू आनी अशें आमच्या साल्वासावाच्या वाटेन आमी आसच्या ह्या वखदां ते साल्वासाव आमी जोडूंक आमकां ही सुवार्ता कारण जावं. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया मोगाचे भाव भयणीनो इसाया प्रवादीचे पुस्तकांतलें वाचप आवाजवर 45 ओळ 1 ओळ 4 तावन 6. Isaiah 45 verse 1, 4 to 6. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक काळती करूंक तांच्या रायांची शास्त्रां काडून घेवंक ताचे मुखार दारां उगडूंक आनी अशे दारवाटे दांपोवन उरना जावंक सर्वेस्परान ताचो हात घट धरला. त्या आपल्या अभिशिक्ताक सिरुसाक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हज्या सेवका जॅकोबा खातीर, म्हज्या विसून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. तूं म्हाका वळखता नाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां. हांवूच सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना. म्हज्या शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. म्हज्या शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हणून उदेत दिता अस्तंते पर्यंत सगळ्या मनशांक कळीत जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यारय हांवें तुका शास्त्रांत दिवन आयतो केला. हांवूच सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना. श्लोक कीर्तन 96. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्परा सद गितां गाया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर परसांक तांची विस्मितां कळाया. सर्वेस्पर कोरोस वरतो सर स्तुती फावो जाल्लो. सर देवा मदें तो बियेजय जाल्लो. जनांगाचे देव फकत बोंबी. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. परजां लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नांवाक फावो त्या गौरवान मान बागया. काणिको घेवन ताच्या आंगणान भितर सरा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. तुमी भूनिवासियानो ताच्या उजीर तरतरोन रावा. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. सरपरजांची न्यायनिती काल तो झडती करतलो. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. सांपावलून तेसलोनिका घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्राचो आरंभ आवाजवर 1 ओळ 1 तावन 5. 1 तावन 5. First Thessalonians chapter 1 verses 1 to 5. पावलान सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयांतय थेसलोनिकांत आसलेल्या पवित्र सभेक बरोवचें. कृपा आनी शांती तुमकां. तुमचे सुमेस्तां बसोतो सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उगडास काडता. तुमचो भावार्थ तुम्ही कार्यान दाखोवची रीत
मोगान बरोवन तुम्ही काढता ती वावंट आणि आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचेर तुम्ही दवरलेलो थीर भरवसो हे सगळे आमच्या देवा आणि बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा. भावां भयणीनो, तुम्ही देवाक मोगाची ताणेंच तुमकां विसल्यांत म्हणून आमी जाणाव. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्ही, बगार सक्तेन म्हणजे पवित्रत्वेच्या बोळान आणि आमकांच लाभलेल्या दृढ कात्रेन तुमच्याच आदायाक आणि तुमच्या मध्ये कशें जियेतले हांव म्हूण तुम्ही जाणात. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. मळबाच्या नेकेत्र बरी संवसारांत तुम्ही परजळतेल्यात, जिवी दिता ते उतर तुम्ही उबार धरतेल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवासोर 22:15-21. Matthew chapter 22 verses 15 to 21. तो वळो फारिजेव पाठीं गेले आणि जेजूक ताच्या सुत्रांनी सांपडावंक ताणी एक मतलाबो केलो. अशे आपल्या शिसांक ताणी हेरोदीच्या पक्षवादी सांगाता जेजू सरशी धाडले. ते येवन म्हणले, मिस्त्री, तू सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तू कोणी मनशांची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरते उलोवन तू नेणाय. तर तुका कशें दिसता सांग आमकां. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समाकी विरोध. जेजू तांचो घात जाणा आसून म्हणलो, कपाट्यानो, कित्याक तुम्ही म्हाका पास मांडूंक सोदतात? तिरवेचे एक नाणे म्हाका दाखया पळया. ताणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. कोणाचे हे रुपणे आणि कोणाची ही लिपी विचारी जेजू तांच्या लागीं. चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली ताणी. जेजू तांकां म्हणलो, तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया आणि देवाचे देवाक दिया. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत देव आपूण कोण म्हणून परत एक फावटी सिरुसा मुखार उगडापण करता. इसाइया प्रवाद्या मुखांतर सिरुसाक सांगता, तुझ्या मुखार सर राष्ट्र हांव कालती करतलो. म्हणजे हर एक पदवी, हर एक अधिकार देवा तावून येता. तो आमी विबाड करूंक नजो, पाड करूंक नजो. आणि सिरुसाक तो सांगता, अशें सांगता, कित्याक तो अभिषिक्त जाल्लो राय, म्हज्या सेवका जकोबा खातीर, म्हज्या विसून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां. आनी हांव कोण? देव उगडापें करता, हांवूच सर्वेस्परो, दुसरो कोणूच ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. पयलो उपदेश, निजा देवाक आराधन कर. आराधन करतना कितें घडटा? 23-25 निर्गमान सांगता, तुम्ही म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमच्या कानाचेर आशिर्वाद, उदकाचेर आशिर्वाद, तुमच्या पिडा पयस करता, गर्भस्त्राव जावचो ना, वाज म्हणली आसची नात, लांब आवक तुमकां दिता, तुमचे विरोधी तुमचे तावन पयस धांवतले, तुमच्या भुंयतल्या वरवेचेर किडे पडचे नात आनी हांव तुमकां राखतलो. म्हणजे सर्वेस्पर देवा सांगता आसतना आमकां आशिर्वाद. आनी तो सांगता, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हणून. उदय दिता नसतना ते पर्यंत सगळ्या मनशां कळीत जावच्या तुका म्हजी वळख ना जाल्यारय हांवें तुका शास्त्रां दिवन आयतो केला, हांव सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्वेस्पर देव एकलोच, दुसरो देव आमकां ना. दुसऱ्या देवा फाटल्यान, या फटकिऱ्या देवा फाटल्यान आमी धांवोंक ना. सर्वेस्पर देव म्हळ्यार कोण? आमकां जीव श्वास दिल्लो देव जावन आसा. सगळी सृश्टी रचुल्लो रचणार तो जावन आसा. त्या खातीर सगळे रचण्याची ताची भुरगीं जावन आसात. आमी त्या निजा देवाक वळख जाय, रचल्ल्या देवाक. त्या खातीर म्हणटा, रचुल्लो देव आमकां तो पोसता.
पोसो देव आमकां तो राखता ताची स्तुती करूया. कित्याक तो देव अब्राहमाचो, इसाकाचो, जॅकोबाचो सगळी पोरजां ताची जावन आसा. अंकारांत आसलेल्यांक उसवाडाक तो फाटीं हाडटा म्हणून पवित्र सल्लो सांगता. आनी सिरोसाक तो सांगून दिता, तूं निजा देवाक वळखो आनी तुजे थंय कितें सक्कड आसा तें हांवें तुका दिल्लें बेसांव. तुजे सक्तेन न्हय, बगार म्हज्या बोळान, म्हज्या पवित्रत्म्याच्या बोळान तूं जीग जोडटलोय. आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. पळया, आमी म्हणटा कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा सदांकाळ तूं जिसस ससनाच्या ससना. कित्याक पदवी आनी महिमा देवाची. देवाच्या पदवे विरोध आमकां वचोंक जायना, कोणाक वचोंक जायना, खंयच्या मनशाक वचोंक जायना. त्या खातीर आमी कितें करी जाय, आमी सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाय जाय, ताका आमी वर्णी जाय आनी ताची महिमा परगट करी जाय, ताची विस्मीत आमी कळय जाय. कित्याक आज आमी आमच्या भितर आसा श्वास, कोणें वैज आनी श्वास दिवंक जायना, जीव दिवंक जायना. आनी आमकां एकलोच जीव दिवचो आमचो सर्वेस्पर देव. तो सर्वेस्पर खरोच तो सर स्तुती फावो जाल्लो, सर देवा मदें तो बियेजय जाल्लो, जनांगाचे देव फकत बोंबी देव सांगता. पण आज मनीस कितें करता, मनीस निजा देवातावन पयस वेता, वाट चुकता आनी ताच्या जिवितांत समाधान होगडावन घेता. आनी तो सांगता, म्हजे थंय तुमी फाटीं येया, तुमकां समाधान मेळटलें, शांती मेळटली. परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. Adore the Lord your God. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावाक फावो त्या गौरवान मान बगया. गिव ग्लोरी टू हिज नेम, हॉनर टू हिज नेम. खाणिको घेवन ताच्या आंगणान भितर सरा. त्या खातीर आमी खाणिको भेटयता. वी ऑफर ऑफरिंग्स टू द लॉर्ड गॉड. तुमी भू निवासियोन ताच्या उजेर तोरून रावा. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा, सर परजांची न्याय नितिकाल तो झडती करतलो. सो तो न्याय नितिकाल झडती करचो देव जावन आसा. त्या खातीर सर्वेस्पराची वडवीक तुमी वळखून घेवया, ताची महिमा आनी पदवी तुमी वळखून घेवया. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकत हांव सांपावलो तेसलोनिका घरां बरोवन सांगता. तो सांगता ताजें पत्र तेसलोनिका घरां भशें करता. पावलान, सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्यातय तेसलोनिकांत आसलेल्या पवित्र सभेक बरोवचें. कृपा आनी शांती तुमकां. पळया, सुम्याच्या नांवी आमी वी शूड बी द सोवर्स ऑफ पीस. आमी शांतीचे एक बिवोमचे व्यक्ती जाय. आनी तो सांगता, तुमचे बसोत हांव देवाक अर्घा दिता, तुमच्या भावार्थो उगडास काडटा, तुमचें कार्य तुमी मोगान काडची वावटे सक्कड आमी उडास काडटा. तुमच्या भावार्थो मोगाचो बोरवोचेसो. आज कितें उरता, भावार्थ मोग बोरवोसो आनी तूं मोगोर्तो जावन आसा म्हणटा. आमी जियेता भावार्थान आनी तो तांकां त्या भावार्था खातीर तांकां वखाणी करता. आनी तो सांगता, तुमकां देवान विसून काडल्यांत आनी तुमकां हांवें स्वार्थ परगट केली ती उतरांची न्ही, बगार सक्तेन आनी पवित्रत्मेच्या बोळान भरलेली आनी आमकां मेळिल्ली ती खात्री आनी दृढ खात्रेन तुमच्याच आदायाक तुमचे मदें आमी कशें जियेल्या म्हूण तुमी जाणात. आमचे पयल्यांचें जिवीत दुसरें आसलें, पूण क्रिस्ताक समजल्या उपरांत आमचें जिवीत दुसरें जालें. तुमी भावार्थान, बोरवोशान, मोगान तुमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय. म्हणजे आज आमी भावार्थान, बोरवोशान तशेंच मोगान आमचें जिवीत बांदून हाडटना साल्वासांव आमचें जातलें आनी समाधान आमी आनी एकल्याक दिवंक शकतले. हांव शांतीच्या वातावरणांत समाधानाचें वातावरण रुता करूंक शकतले. हांव भाऊ बांदवपणान जियोंक शकतले. हांव आनी आमची समाज नवीकृत आशिर्वादाची मोगाची समाज जातली. आयच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव जेजून सांगची उतरां. चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, समाजांत विविध नमुनेचो लोक आसा. बरें करचोय लोक आसा, सतान जिवचोय लोक आसा, मोस करचो लोक आसा, फटी मारचो लोक आसा. आनी आमकां आमच्या जिवितांत सबार असले कोडू अनुभव जाल्ले आसात. आनी थोडो लोक आमचे कडेन आमी बरें म्हण चिंतून आमकां मोस केल्लो, आमकां घात केल्लो, हे सक्कड समाजांत आमी पळयलां, अनुभव जोडला. जेजू ह्या समाजांत जियेतालो.
जेजूको कशें धरचेंगी सोलोवचेंगी म्हणून थोडे फारिसेव आनी आमकां कळीत आसा सादुसेव फारिसेव शास्त्री ह्या जाग सकट ताका कशें धरचेंगी म्हणून पळयतले. फारिसेव फाटीं गेले आनी जेजूच्या उतरांनी सांपडोवन एक मतलाब केलो. थोडे मतलाब करतात, भारी डेंजर हे. कोणाक मतलाब करता, कोण चिटींग करून पळयता तोच एक दीस ताच्या वरवीं नासावंक साद आसा. आनी अशें आपल्या शिसांक तांणी हेरोदीचे पक्षवादी सांगता. फारिसेवाचे शिस हेरोदीचे पक्षवादी सांगता जेजू सरशीं धाडले. आनी ते येवन कितें सांगता, मेस्त्री तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणा, हांव सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणाय मनशाची पुरवा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरते उलोवन तूं नेणाय. म्हळ्यार ते ताका पुगयतात, वयर दवरतात. आमकां कळीत आसा कोण एकलो आमकां वयर दवरता की तेंगेचो मतलाब आसा म्हणून. आनी सांगा आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध. म्हज्या भाव भयणीनो, ते जेजूको धरूंक पळयतात, घात करूंक पळयतात. म्हळ्यार शिकोवंक गेल्लें जाल्यार वडण्यांतलें कोणाक आमी घात करूंक नजो, घातकी जावं नजो. आज घातकर जियेल्लें जिवीत आशिर्वादाचें जायना, तांकां सरकार आज मेळना. ताका कोणाकी मोस घात करिनाकात. जावं पुरो पयशे काडून दिनासतना रावचें, केस घालची जाय जाय म्हणून हें सकट घात करचें, फाटल्यान लागोवन दिवचें, मुखल्यान बऱ्यान उलोवचें, चिटींग करचें, मोस करचो, हें बरें न्ही. जेजूकी अशेंच ताका जेजू कितें म्हणूंक लागलो, तांचो घात जाणा आसून म्हणलो. पळय, देवाक आमी कितें करता, आमचें अंतस्करण देवाक कळीत आसा. म्हणलो कपट्यानो, कोण घात करता तो कपटी. कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात. जेजू कळ्ळें, तूं कित्याक तुमी पास मांडूंक सोदतात. तिरवेचें एक नाणें म्हाका दाखया पळया. आनी ते तक्षण तिरवेचें नाणें हाडून दितात. आनी जेजूची जाणवाई, तसो जाणवाई, बापाची जाणवाई. कोणाचें हें रूपणें ह्या नाण्याचेर. ते म्हणटात चक्रवर्तीचें, देवाचें नातलें रूपणें ताच्या वयर. जेजू ताका म्हणटा, चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. असो आमी टॅक्स बांदता, सकट परफेक्ट आसा. आमचे टॅक्स बांदल्यार जावं पुरो, थोड्या राष्ट्रांनी, आमच्या राष्ट्रांत तितले आमकां सवलती नात. थोड्या राष्ट्रांनी रिटायर्ड जाल्या उपरांत तांकां गव्हर्मेंट पळयता, तांच्या टॅक्साच्या पयशांनी तांकां पळयता, कितले तांकां तांगता तितल्या बरोबर पळयता. मागीर निमाणें ती ओल्ड एज होमाक गेल्यार ताचें घर ऑक्शन करता, ह्या गव्हर्मेंटाक वता. म्हणजे आमी संवसाराचे टॅक्स दिवंक कितले आमी मुखार आसा, नाजाल्यार आमकां रेड जाता इन्कम टॅक्स. पूण देवाक दिवचें. मालाकी प्रवादी सांगता 3ऱ्या वस्वरांत 8वी वड तुमी वाचल्यार, तुमी देवाक मोस करूंक जाता की तुमी मोस करतात. धांतलो एक वांटो तुमी दिनात. म्हळ्यार कितें हें धांतलो एक वांटो? सुमार जाणां म्हज्या कडेन विचारतात, धांतलो एक वांटो. आमी हेर एका पिरगजीक सरवन आसा. त्या पिरगजींत आमी आसतना आमच्या कुटुंबाचो बूक म्हूण आसा. त्या कुटुंबाच्या बुकान आमच्या कुटुंबाचीं नांवां, आमचें बावतिज्म, आमचें सगळीं नांवां तातूंत आसतात. म्हळ्यार हांव ह्या कम्युनिटीक, ह्या पिरगजीक सरवल्लो जावन आसा. आनी थंय हांव वर्साक इतलो म्हूण कायदो दिता. जावं पुरो इगर्ज मात नमी येता 500 रुपया, आमी ते दिचे म्हूण न्ही. आमच्या आदायान कितले येतात तांतलो एक वांटो आमी देवाक दिवचो, इगर्ज मातेक दिवचो. इगर्ज माता कितें करता, काले करता ते आमी चिंचे म्हणना, ते बऱ्याकच उपयोग करचे. म्हज्या जिवितांत इतल्या वर्सां हांवें पळयलां. आनी थोडी दिनात, थोड्या कडेन बुकूच ना. प्रॉब्लेम येतना धांवून येतात. ना आमी कातोलीक आनी हर एकल्यांनी खंय आसा एका इगर्जीक आमी कितें 6 म्हयने वयर दुसऱ्या गांवांत जी येता जाल्यार थंय लागीं इगर्ज आसल्यार आमचें नांव आमी बरयचंय, हें गरजेचें. आनी आमी दान करता. दुसरें आसा, आमी जावं पुरो मदर तेरेच्या आश्राक दिता, ह्या दुसऱ्या NGO आसात ह्या दिसांनी मजत करचे. रेट्रीटांक जावं पुरो, रेट्रीट मंदिरांक जावं पुरो, थंय दिया, प्रॉब्लेम ना. पूण तुमी कितें तुमच्या इगर्जेक तुमी खंय त्या इगर्जींत आसा थंय तुमी दिवचें आसा तें तुमी दिवंकूच आसा. दिल्ल्याक दीस उणें पडना. त्या खातीर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया,
देवाचें देवाक दिया. देवाचें देवाक दिताना आशिर्वादां बेसांवां कुरपां आमकां मेळटात. हांवें साबार जाणांक पळयलां, पयलें पुरो सवाल घालनासले, आतां तांणी सांगलां देवाक दिताना, बऱ्या कामाक दिताना, ह्या दांतलो एक वांटो दिताना आमकां कशें आशिर्वाद मेळ्ळा, कितें देवान केलां हें सकड म्हज्या सुदोळ्यान हांवें पळयलां. केवळ पैसे मात्र चिंतचे न्ही. आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायांनी पॅरिश कावन्सील गोळी परिशद म्हणटा आमी, ह्या फायनान्स कमिटी, कथोलीक सभा, आमी दिवसो वावरी आसा आमचो. दांत एक वांटो एक जावंक पुरो पयशे, आनी एक दांत एक वांटो म्हजो वावर, म्हजो मोग, म्हजें समर्पण, म्हजें विधेयपण आनी फिरगस कुटुंब बांदून हाडूं पळोवचें हांवें. एकामेका माया मोगान एकवटान बांदून हाडूं पळोवचें हें गरजेचें. त्या खातीर आज आमी निर्धार करया, चक्रवर्तीचे चक्रवर्ती दिया. संवसारान बिझनेस आसा, काम आसा, हें सक्कड आसा, गव्हर्मेंटाचें सक्कड आमी करूंक आसा. अनेक रितीन देवाक दिवचें. आयतारसून भगवंतपणी सांबाळ, कुटुंबां जिविताचे कुटुंबा मागणें, वैयक्तीक मागणें, देवाचें बायबल वाचचें, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जिवचें, साक्रमेंता प्रमाणे जिवीत बांदून हाडचें, सक्कड देवाचें देवाक दिया. साल्वास हांव तुमचें जातलें. तर मगोच्या भाव भयणीनो, आज आमी मागया. हांवें तुमकां सांगलें आज म्हजो 50वो जल्मदिवस. हांव पालाडका गांवाच्या मुर्कोत पलके म्हणल्या गांवांत 1973 ऑक्टोबर 22 जल्मलो. म्हजो बाब देवादीन जाला, आतां 22 वर्सां जालीं. दिगोरी डिसोजा आवय जिवंत आसा, 80 इयर्स तिका लिली डिसोजा. आमी 7 जाणां भुरगीं. पूण म्हाका ल्हान आसतना दुसऱ्या क्लासींत हांवूच ह्या जाग जायचे म्हणली आशा आसली. त्या खातीर हांव PUC करूंक कोडयाळा ग्लॅड्सामा भरती जाल्लो. ताचे नंतर मिसांव DSS शिवमोगाक 1990 हांव भरती जालो. आनी अशें म्हजें शिकप सगळें मैसूर बेंगळूर जावन 1999 म्हणजे मे 10 तारखेच्या 1999 हांव शिवमोगा DSS ह्या जाग जावन अभिषेक जालो. येवच्या मेळ्यांत म्हजो 25 वर्सां जुबलेव जाता. ताच्या खातीरय तुमी म्हज्या खातीर मागा. पूण देवान म्हाका ह्या DSSन सबार आशिर्वादां मिसांवाचें बेसांव दिल्लें आसा. सुवार्थेचें मिसांव, येसू स्पर्शा पंगड म्हूण सांगून हर एका कडेन सुवार्ता परगट करून ताचे वरवीं व्हरते. युवा जाणांचें मिसांव आनी पवित्र सभेन म्हाका कितें जबाबदारी दिल्ली ती करून व्हड घटाई म्हाका देवान दिल्या. कितें हांव जावन आसा ती म्हजें टॅलंट न्ही, या म्हजें कितेंच म्हाका लांतावन आयिल्लें टॅलंट न्ही, बागार देवाचें देणें. सुवार्ता परगट करता. म्हजी सुवार्ता सबार YouTube चॅनलां परगट करते आसात. आनी हे एक म्हजें मिसांव लोकां स्वभावांत घट करूंक कथोलीक पवित्र सभेंत. तशें तितलें मात्र न्ही, लोकांक देवा थंय हाडूंक आनी सताची वळख कळोवंक आनी देवान म्हाका कितें दिल्ली ती जाणवाय सुवार्ते द्वारे वांटून घेवंक. त्या खातीर हांव तुमच्या लागीं विचारतां, म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसांवां खातीर, विशेश बापान अखेर स्वास पर्यंत हांवें जेजू खातीर जिवच्या खातीर म्हज्या खातीर मागा. आज हांव विशेश बापान उडास काडटां. म्हाका जल्म दिल्ल्या म्हज्या पोशाखांचो, आवय बापायचो, म्हज्या भाव भावडांचो आनी इतल्या दीस म्हाका पाठिंबो दिल्ल्या. रिट्रीट म्हाका दिवंक आपोवणें दिलें. ह्या जाग रिलिजियसां इन्स्टिट्यूटां इगर्ज्यो गांव परगांव आनी हांवें पयलें दिल्ल्यो रित्यो ताचे त्या हांवें उडास काडटां आनी मुखार दिवंक अशें म्हजे मिसांवे उडास काड देवाक अर्गां दितां. तर तुमी सर्वांनी तुमच्या मागण्याद्वारे म्हाका पाठिंबो दिला. गांवांत परगांवांत आसली सक्कड म्हज्या खातीर मागतात. आज विशेष मापान म्हज्या खातीर एक तेर्स भेटवया. 7 जात्यार मिसाच्या बलिदानाक तुमी वेता आसतना म्हज्या खातीर मागोवंक विसर नाकात. आनी अशें मुखलें जिवीत म्हजें सुवार्थेच्या आनीकय बुडवोत जावन आनीकय म्हाका चड आनी चड देव जाणवायन बरोवन संवसार भर सुवार्ता परगट करूंक ह्या माज्जेद्वारे म्हाका कृपा बोड गटाय दिवनी म्हूण तुमी मागा. म्हाका पाठिंबो दिल्ल्या, म्हज्या खातीर मागल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव विशेष मापान देव बरें करूं म्हणटा. आनी दिव्यवाणी लायव्ह YouTube चॅनल मालक जावन आसच्या श्रीमान विनोद गांगुर्ली ताच्या कुटुंबाक हांव आभारी जावन आसा. तांणी ही म्हजी सुवार्ता हर एका तांच्या चॅनलांनी परगट करता आसतना 1000 लाखांनी लोकांक ती पावल्या. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. आनी म्हज्या खातीर सबार जाणांनी म्हाका पाठिंबो दिल्ल्यांकी हांव उडास काडटां, तांकांय हांव अर्गां दितां. म्हाका पाठिंबो दिल्ले म्हजे गोडी बाप, म्हजे ह्याजाक भाऊ, रिलिजियस भयण्यो, हर एकल्यांक सेमिनारिस्ट आनी ह्या सगळ्यांच उडास काडटां. आनी तांकां हांव देवा लागीं आज मागतां आनी देव तांकां आशिर्वादांनी बरो म्हणून मागतां. तर हाची सुवार्ता देवाचे देवाक दिया, चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया. एक ह्या जाग जावन हांवें देवाच्या देवाक दिवन म्हाकाच हांवें देवाक दिला.
आम्ही हर एकले रिलिजियस भावभावडा आमकांच देवाक दिला. आम्ही फुल टायमर्स फॉर जीसस. तर सुमेची सेवा सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तीन करूंक आमकां बोड गटाय दिव फावो करून म्हणून हांव मागता. सर्वेस्वर बाबा तुका अर्गां होगळापणी वाखाणी दिता. हरशे दिसा हांव तुका अर्गां दिता ह्या सुवार्त्या खातीर, ही सुवार्ता परगट करून दिल्ल्या देण्या खातीर. आज ही सुवार्ता आयकल्ल्या हर एका लोकांक बरी भलायकी, मोती, शांती, समाधान तूं दी. तांचे त्याचे पिडा शिडा अनकर मनपस बंदोडे सकड पयस कर. Anoint them for your glory. Touch, bless, heal for your glory. जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां जैत उतरान दोनी रक्तां सोडका. सर पदवेदार देव बाप, पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादीसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्तेच्या मिसावा खातीर मागा. आमेन. साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमच्या व्हॉट्सअपाचेर या फेसबुक ग्रुप आसात जाल्यार, व्हॉट्सअप ग्रुप आसात जाल्यार, इंस्टाग्रामाचेर ती मुखार करा. ती सर्वेस्पराचो उजवाड, सर्वेस्पराचो आशीर्वाद जोडून दित आनी सर्गाच्या राजाक तांकांय येवचे भाग मेळोनी म्हूण म्हजी आशा.